शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओंपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 ह्या वर्सा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें। उपरांत स्वतंत्र भारतान शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्योग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो। भारताच्या 75 वर्षाच्या गौरवशाली प्रवासातली काय खाशेलपणां आमी तुमच्या मुखार हाडटात 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन। आयच्या भागान पळयात 1957 ते 1961 मेरेनची भारताची वाटचाल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या मरणा उपरांत 9 महिन्यांनी म्हळ्यार 3 ऑक्टोबर 1957 ह्या दिसा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ह्या पक्षाची थापणूक जाली। शेड्यूल कास्ट फेडरेशनाचे अध्यक्ष म्हण काम करपी एन शिवराज हांचे कडेन नव्या पक्षाचे अध्यक्षपद सोपयलें। पूण एका वर्सा भितर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्ष फुटलो आणि वेगवेगळ्या दलित फुडाऱ्यांच्या गटवादाक लागून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सपनांतलो हो पक्ष केन्नाच पुराय बळग्यान उबो रावंक शकलो ना। जुलै 1957 केंद्रीय कामगार मंत्री गुलजारीलाल नंदा हांच्या फुडारपणाखाला सरकार, मालक आणि कामगार संघटना हांच्या प्रतिनिधी सहित अखिल भारतीय कामगार परिषद घडोवन हाडली। ह्या परिषदेंतल्यान आयटक आणि इंटक हे राष्ट्रीय पावड्यावयले संघटित कामगार क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करपी प्रभावी महासंघ म्हणून उदेले। 1 एप्रिल 1957 सावन सगळ्या भारतीय बनावटीच्या नाण्यांक खातीर आणि नोटींक खातीर मेट्रीक पद्धत आपणायली। ते खातीर 1 रुपयाचे मोल 100 पैसे अशें थारायले। ही नवी नाणी तांब्याच्या, पितळेच्या वा निकेल धातू पासत तयार केल्ली। 1957 वर्सा प्रधानमंत्री नेहरू हांच्या फुडारपणाखाला नवी दिल्लीत अशोका हॉटेल हे देशातले पहिले सरकारी मालकेचे 5 स्टार हॉटेल बांदले। 3 माळयेच्या इमारतींतल्यान सुरू जाल्ल्या ह्या हॉटेलाचो विस्तार उपरांत 550 रुमांनी जालो। उपरांत जायती खाजगी हॉटेलां स्थापन जाल्ल्यान ह्या हॉटेलाचे महत्व उणें जालें। ऑल इंडिया रेडिओ भारत सरकाराच्या प्रसारण केंद्राक 1957 आकाशवाणी अशें नाव दिलें। 3 ऑक्टोबर 1957 ह्या दिसा आकाशवाणीन विविध भारती ही सेवा सुरू केली। विविध भारतीच्या कार्यावळींनी भारतातल्या रेडिओ ऐकप्यां मदीं एक नवी जाणविकाय निर्माण केली। महबूब खानाचो मदर इंडिया, गुरुदत्ताचो प्यासा, व्ही शांतारामाचो 2 आंखे 12 हात हे 3 हिट चित्रपट 1957 वर्सा पडद्याचेर आयले। ह्या तिनूय चित्रपटांनी पळोवप्यांच्या काळजांचेर राज्य केले। भारताक आत्मनिर्भर करपाच्या हेतान 1958 वर्सा संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना म्हळ्यार DRDOची स्थापना जाली। 3 सशस्त्र दळांची रचना, उत्पादन आणि झुजा खातीर सज्ज करपाची जापसालदारकी DRDOचेर सोपयली। ते खाला DRDOच्या 51 संशोधन केंद्रांनी 7500 अभियंते आशिल्ल्या 30,000 कर्मचाऱ्यांच्या व्हड व्यवस्थेवरवीं भारताची संरक्षण व्यवस्था घटमूट करपाचें काम सुरू केलें। 1958 वर्सा राष्ट्रीयकृत विमो कंपनी LICतल्या हरिदास मुंद्रा या व्यावसायिकाच्या प्रकरणात अर्ध कोटी परस चड अर्थीक फटवणूक केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली। तेन्नाचे केंद्रीय अर्थमंत्री कृष्णमचारी हांकां राजिनामो दिवचो पडलो। इंदिरा गांधीचो घोव आनी जवाहरलाल नेहरूचो जावय पत्रकार फिरोज गांधी हांणी हो घोटाळो उक्ताडार हाडलो। 2 ऑक्टोबर 1958 दिसा नॅशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन म्हळ्यार नाफेडाची थापणूक जाली। देशभरात नाफेडाचे 25 फांटे उक्ते केले। कानो, दाळ, मिरसांग, लसूण, वेलदोड ह्या पिकांक बाजारात बरे दर मेळोवपाक आणि शेतकी उत्पादनांची निर्यात करपाक नाफेडाचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो। पुण्यात जल्मल्लो भारतीय विल्सन जोन्स हाणें 1958 बिलियर्ड्स खेळाचेर आशिल्ली ब्रिटीश मक्तेदारी सोंपयली। 1958 वर्सा कोलकाता हांगा जाल्ले संवसारीक बिलियर्ड्स सर्तीच्या फायनलीत जोन्स हाणें इंग्लंडच्या लेस्ली ड्रिफिल्डाक हरयलो। भारतीय खेळगडे पयलेच खेपे बिलियर्ड्स सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत पावले म्हूण ही मॅच पळोवपाक व्हडा प्रमाणात गर्दी जाल्ली। फाटल्या 60 वर्सां परस चड काळ सुहाना सफर और ये मौसम हसी सारकिल्ली गितां आयकुप्यांच्या काळजात घर करून दवरपी बिमल रॉयचो मधुमती फिल्म लेगीत 1958 वर्सा प्रदर्शीत जालो। दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला आणि प्राण हांच्या बळवंत अभिनयाक लागून ह्या चित्रपटान साबार नामना जोडली। मुंबईच्या वरळी वाठारांत 1958 वर्सा गारवारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजचो पयलो नायलॉन प्लांट स्थापन जालो आणि भारतांत पयलेच खेपे नायलॉन सूत तयार करून देश सिंथेटीक युगांत पावलो। हातूंत मुखेलपणान नुस्तेमारी खातीर नायलॉनाचे धागे आणि नायलॉन जाळी तयार करपाक सुरवात जाली।
तिबेटातल्या खंपा जमातीन चीनाच्या आदारान धर्मगुरू दलाई लामा आड बंड केल्या उपरांत दलाई लामान 17 मार्च 1959 दिसा तिबेटातल्यान पलायन केले आणि भारतान ताका 31 मार्च 1959 दिसा आलाशिरो दिलो. 15 ऑगस्ट 1959 दिसा भारताचो पयलो राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद हांणी दिल्लीत दूरचित्रवाणी केंद्राचे उक्तावण केले आणि दूरदर्शनाचे ब्लॅक अँड व्हाईट प्रसारणाक सुरवात जाली. शिक्षणीक आणि सामाजिक उदरगती खातीर दूरचित्रवाणीचो उपेग जावंक शकता काय कितें हाची चाचणी सुरू जाली आणि युनेस्कोन ह्या प्रकल्पाक $20,000 अनुदान दिले. फिलिप्स कंपनीन सवलतीच्या दरान ट्रान्समीटर दिले आणि 1959 दिल्लीत पहिले दूरचित्रवाणी केंद्र उबारले. EMI म्हळ्यार आदले ग्रामोफोन कंपनीन 1959 वर्सा पंडित रविशंकर हाणें भारतात व्हड आकार आणि 20 ते 30 मिनटांच्यो लॉंग प्लेइंग रेकॉर्ड्स खातीर डमडमात कारखानो सुरू केलो आणि तेन्ना सावन LP रेकॉर्ड्स भारतात आयल्यो. 1960 वर्सा हे कंपनीन 125 LP रेकॉर्ड्स बाजारात हाडल्यो आणि त्यो संगीत मोग्यां खातीर पर्वणी थारल्यो. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाची थापणूक 1959 वर्सा जाली. 1962 वर्सांत इब्राहिम अल-काझी ह्या प्रतिभावान नाट्य दिग्दर्शकाची हे संस्थेचो अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाली. अल-काझीन नाट्याभिनय, नाट्य दिग्दर्शन, नेपथ्य हे सारकेल्या विशयांचेर अभ्यासक्रम तयार केले. ताका लागून नाट्य क्षेत्रांत 3 वर्सां प्रशिक्षण घेतले उपरांत नाटकांत पदवी मेळोवपाची संद नाट्य अभ्यासकांक मेळ्ळी. 1959 वर्सा मर्चंट नेव्ही ट्रेनिंग बोर्डाची मुंबईत थापणूक जाली. प्रशिक्षणांतल्यान उदका येरादारी खातीर कुशळ अधिकारी, तंत्रज्ञ आणि हेर कर्मचारी मेळचे हे खातीर हे संस्थेन खाशेले यत्न केले. 29 मे 1959 ह्या दिसा अनंत माने हाणें दिग्दर्शीत केल्लो सांगते ऐका हो मराठी तमाशा प्रधान चित्रपट पुण्याच्या विजयानंद सिनेमाघरांत दाखयलो. ह्या चित्रपटघरांत हो चित्रपट सलग 2.5 वर्सां चल्लो. हंसा वाडकर, जयश्री गडकर हांचे बहारदार नाच आणि बुगडी माझी सांडली ग ह्या सारक्या लावण्यांक लागून हो चित्रपट खूब फामाद जालो. 1 मे 1960 दिसा मराठी गुजराती भास उलोवपी राज्य आशिल्लें मुंबय राज्य फुटलें आणि मुंबय वांगडा संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची थापणूक जाली. महाराष्ट्राच्या नव्या राज्याचो पयलो मुख्यमंत्री म्हण यशवंतराव चव्हाण हांणी सोपूत घेतलो. त्याच दिसा स्वतंत्र गुजरात राज्य लेगीत अस्तित्वात आयलें. 10 जुलै 1960 दिसा अण्वीक शस्त्रां खातीर लागपी प्लुटोनियम हे इंधन तयार करपी सायरस अणुभट्टी भारतीय शास्त्रज्ञांनी चालू केली. कॅनडाच्या मजतीन ह्या अणुभट्टेंत नैसर्गिक युरेनियम हे इंधन म्हूण वापरपाचे तंत्रगिन्यान भारतीय शास्त्रज्ञांनी साध्य केले. 1960च्या सुमाराक भारतातल्या 22 राज्यांनी राज्य उद्देगीक विकास महामंडळाची थापणूक जाली. आर्थीक उदरगतीचो समतोल मेळोवपा खातीर राज्यातल्या उद्देग धंद्यांचो विकेंद्रीकरण करप गरजेचें आशिल्ल्यान तेन्नाच्या केंद्र सरकारान देशाचे उद्देगीक धोरण थारावपाक घटक राज्यांचो आस्पाव करपाची भुमिका घेतली. 26 नोव्हेंबर 1960 दिसा भारतान टेलिफोन क्षेत्रांत एक म्हत्वाचें पावल उखल्लें. लखनौ आणि कानपुरांत पयली STD टेलिफोन सुरू जाली. STDक लागून दुसऱ्या शाराचो डायरेक्ट कोड क्रमांक डायल करून संबंधित दूरध्वनी क्रमांक जोडप सोपें जालें. चित्रपट दिग्दर्शन, संपादन, चित्रपट निर्मिती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिवपा खातीर 1960 वर्सा केंद्र सरकारान पुण्यात फिल्म्स अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया म्हळ्यार FTI ची थापणूक केली. मणी कौल, कुमार साहनी, सईद मिर्झा, कुंदन शहा, महेश भट, सुभाष घई, विधू विनोद चोप्रा, प्रकाश झा असे व्यावसायिक दिग्दर्शक FTIतल्यान तयार झाले. नसिरुद्दीन शहा, शबाना आझमी, ओम पुरी, जया भादुरी असे जायते प्रतिभावान कलाकार FTIतल्यानूच मुखार आयले. के आसिफ हांणी दिग्दर्शीत केल्लो मुगले आझम हो भव्य उर्दू चित्रपट 1960 वर्सा प्रदर्शीत जालो. ह्या चित्रपटाची उच्च उत्पादन मूल्यां आणि कथानक हाचे खातीर हो चित्रपट भारतभर हिट जालो. ह्या सिनेमांत दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे हांणी केल्ल्यो भुमिका याद उरल्यो. भारताच्या स्वातंत्र्या उपरांत सुमार 14 वर्सां पोर्तुगीजांच्या शेकातळा आशिल्ल्या गोंयची 19 डिसेंबर 1961 दिसा भारत सरकारान लष्करी कारवाय करून सुटका केली. 18 डिसेंबर 1961 दिसा भारतीय सैन्यान 3 वटांनी गोंयाक वेढो घातलो आणि उण्याच 48 वरां भितर गोंयच्या गव्हर्नर जनरलान शरणागती पत्करली. ह्या कारवायेंत 15 भारतीय सैनिक शहीद जाले. देशाचे अर्थीक उदरगती खातीर परकी गुंतवणुकीचे महत्व जाणून घेवन फेब्रुवारी 1961 भारत सरकारान भारतीय विनियोग केंद्र नावाची एक स्वायत्त संस्था स्थापन केली. परकी उद्देगांक भारतांत गुंतवणूक करपाक उर्बा दिवपा खातीर ह्या केंद्रान वावर चालूच दवरलो.
हुंडो घेवपाच्या प्रथेचेर आळाबंदी हाडपा खातीर केंद्र सरकारान 1961 हुंडो प्रतिबंधक कायदो अंमलात हाडलो. ह्या कायद्या प्रमाण लग्न जाल्या उपरांत 7 वर्सां भितर बायलेक मरण आयलें आनी आदी तिका हुंड्या खातीर त्रास दिल्ल्याचें कळ्ळें जाल्यार ताका हुंडाबळी म्हूण मानताले आनी हाका जापसालदार आशिल्ल्या मनशाक उण्यांत उणी 7 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त जातली अशें जाहीर केलें. भारतीय खत महामंडळाची थापणूक 1961 जाली. अन्नधान्याचे नदरेन आत्मनिर्भरताय मेळोवपा खातीर शेतकी उत्पादकता वाडोवपा खातीर व्हड प्रमाणात सारे तयार करपाच्या हेतान महामंडळान वावर केलो. पूण सतत अर्थीक लुकसाणीक लागून हे महामंडळ 1990 ते 2002 मेरेन टप्प्याटप्प्यान बंद जालें. 1 सप्टेंबर 1961 दिसा NCERTची थापणूक जाली. राष्ट्रीय एकात्मतायेच्या हेतान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सहकार्यान शाळेचो अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांची नवी रचना करपाक NCERTन महत्वाची भूमिका साकारली. धरण बांदपाचें काम चालू आशिल्ले तेदे वेळार 12 जुलय 1961 ह्या दिसा पुणेचे 500 धरण फुटून सुमार 5000 घरां उदका पोना गेली. 55,000 लोकांक ताचो फटको बसलो. सुमार 50,000 नागरिकांक अन्न, उदक आनी आलाशिरो हांचे बगर दीस काडचे पडले.